नमस्कार, भांगरभर डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो। फुडल्या वर्सासावन गोंयांत पीओपीचे एकाय मुर्तीक थारो दिवचे नात। महाराष्ट्रांतल्यान येवपी पीओपीच्यो मुर्ती सीमेचेरूच आडायतले। ते खातीर चवथीचे 4 म्हयने पयलीं खर पाळत दवरतले अशी माहिती गोंय हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकार हांणी दिली। म्हापशा पालिकेच्या डिझेल पेट्रोल बिलात अफरातफर 15 लाख रुपयांचे बिल फारीक करपाचे आसा। नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांची माहिती। दक्षता खाते वा सीआयडी कडल्यान चौकशी करपाची तांणी केली मागणी। राज्यातल्या आदिवासी वाठारात फुडल्या म्हयन्यात पदयात्रा करतलो। हांगच्या कांय वाठारांनी रान आशिल्ल्यान रस्ते नात, कांय कायदेशीर आडमेळी आसात। राज्य सरकारचे मतीन हो प्रश्न सोडोवपाचो यत्न करतलो अशें राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई हांणी सांगले। शंकर चोडणकार उत्तर गोंयचे जाल्यार संजना वेळीप हांची दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून जातली नेमणूक। भाजपान केली नांवां निश्चित। हिमाचल प्रदेशात आता 21 वर्सां पिराये सकयले चलये कडेन लग्न करप हो गुन्यांव थारतलो। काँग्रेस सरकारान चलयांच्या लग्ना संबंधी हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिबंध विधेयक संमत केला। सगळ्या धर्मातल्या चलयांची लग्नाची कायदेशीर पिराय 18 वर्सां वयल्यान 21 वर्सां मेरेन वाडयल्या।